गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या त्यांच्या वर्धापन दिनाच्या फंक्शनाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमच्या ह्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे वायस चेअरमॅन म्हणजे मित्र बाब केशव प्रभू, हाजो MD बाब डेरिक नेटो, जॉयंट MD बाब नावती, आमचे डायरेक्टर ऑफ SCRT होन्नेगर, रेस्ट ऑल स्टाफ ऑफ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. पण मयेकर उलयता आसतना त्यांनी सांगलें ह्या कॉर्पोरेशना कडेन म्हाका खूब मोग आसा, म्हाका खूब काळजा कडेन लागीं आसा. कारण हांव इतक्याच खातीर सांगता, कारण सुरवातीच्यान हें कॉर्पोरेशन जे फॉर्म करता आसतना हांवें खूब वायट शब्दय घेतल्या. हांवें ओन घेतले, इंडिविज्युअल, नॉट अ गव्हर्मेंट. गाळी घेतल्या हें कॉर्पोरेशन फॉर्म करता म्हणून. पण विजनरी नदरेंतल्यान एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर गोंय राज्यांतले ह्युमन रिसोर्सीस तयार जावचे, ते ट्रेन जावचे, तांकां एक्सपर्टीज मेळची, तांकां बरो पगार मेळचो, कन्फर्म जॉब मेळचे आनी तांकां आदर आसचो. ह्या उद्देशांतल्यान आमी हें कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्लें. सगळेच जाण आनी सगळ्योच सर्विसीस डायरेक्ट गव्हर्मेंटांतल्यान दिवपाक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. हांव परत सांगता, म्हणजे तुमी ज्यो सर्विसीस आज दिता घडये कदाचित म्हणजे परमनंट नोकऱ्यो जर त्या गव्हर्मेंटान आसल्यो जाल्यार तितक्या लेवलाच्यो, तितक्या क्वॉलिटीच्यो आसच्योय नाशिल्ल्यो. हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण रियली तुमी खरेंच बऱ्यो सर्विसीस जे सेक्युरिटीच्या बाबतींत आसतले, हावजकिपींगच्या बाबतींत आसतले, ह्यो खऱ्योच बऱ्यो सर्विसीस तुमच्या सगळ्यां कडल्यान, सगळ्या कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हांकां सगळ्या जाणांक मेळटा. बाब नावते यांनी सांगले त्या प्रमाणे म्हणजे कोविड ह्या महामारीत आमी जशें म्हणटा, आज महात्मा गांधी जयंती, आज शास्त्रीजींची जयंती आसा. मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा. बाब नेटो यांनी सांगलें शेवटी आमी देवाची सेवा म्हणजे कितें करता, ईश्वराची सेवा म्हणजे कितें, मनशाची सेवा करप हीच शेवटी ईश्वराची सेवा आसा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड तुमी सगळे जाण कोविडांतली महामारी आयली तेन्ना हांवें पळयलें की बऱ्याचशा म्हणजे आमची फ्रंटलायन वर्कर्स आशिल्ले तितूर म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, फायर डिपार्टमेंट आसतले, तितूर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनय आशिल्लें. वी हॅव फेलिसिटेटेड युअर कॉर्पोरेशन ऑल्सो इन द 19 डिसेंबरच्या कार्यक्रम आपल्या हेज्या 15 ऑगस्टाच्या कार्यक्रमात तुमच्याय कॉर्पोरेशनाचो फ्रंटलायनर म्हणून आमी तुमच्याय कॉर्पोरेशनाचो सत्कार भोवमान हो त्या वेळार केला. एक गजाल लक्षात घ्या, म्हणजे आज खरोखरच हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, म्हणजे जे 90 आनी ताच्या पेक्षा कदाचित चड जाण आसतले तेंच्यांनी ह्या कोविडांतल्या महामारीत म्हणजे फ्रंटाचेर वचून हांवें पळयतालें की COVID-19 जाल्ल्या पेशंटाक लोक लागीं वचूंक भियेताले. तितून करून तुमकांय काही जाणांक कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह तुमी आयले आसतले. काम करता करता खबर आसा, हांवूय स्वता लोकांक मेळत आशिल्लो, ताका लागून हांवूय पॉझिटिव्ह जालो. 17 दीस म्हाकाय होम आयसोलेशनान रावचो पडलो. त्याच सारकें म्हणजे तुमी बी फ्रंट लायनीचेर वचून काम केलां. तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन. बाब डेरिक नेटो आनी नावती हे सगळे जाण मेळून ह्या कॉर्पोरेशनाचें खूब बरें काम फुडें व्हरत आसा. आमकां ह्या कॉर्पोरेशनाचो स्कोप आनिकूय वाडोवपाक जाय. तें करता आसतना हांव 2 गजाली मुद्दामून सांगता. बाब डायरेक्टर SCRT हांगा आसा तांकां कॉर्डिनेटूय करूंक लायता तें काम. अपग्रेडेशन ऑफ युअर स्किल्स, नॉट ओनली द स्कील बट युअर एड्युकेशन ऑल्सो. नावती यांनी म्हटलें की आमी ह्या सेक्युरिटी आनी हाऊस किपिंगान 8वी जरी आसले जाल्यार आमी नोकरी दिता. आनी आमकां एकदां नोकरी मेळ्ळी की आमी फुडलें शिकपाक वचना. आमचा तुमकां तुमची 10वी कंप्लीट करपाक, 12वी कंप्लीट करपाक म्हणजे वेगळे कडेन वचपाची गरज ना. देर इज अ प्रोविजन इन गोवा बोर्ड. फॅसिलिटेट करपा खातीर आमच्या होन्नेगिरी सर दे कॅन फॅसिलिटेट यू. म्हणजे त्या खातीर तुमचे जे सब्जेक्ट उरलेले आसा किंवा एक्सटर्नल 10वीक कशें बसप, आपलें काम करता आसतना आपलें एड्युकेशनूय कंप्लीट करप. कारण हांगाच थारप न्ही. तुमी सगळे यंग आसात, तुमकां अजुनूय खूब स्कोप आसा. आमचे कडेन 8वी फेल पासून ग्रॅज्युएट पर्यंत जे भुरगे सेक्युरिटी म्हणून आसात. हांवें पळयलें तो सेक्युरिटी सुपरवायझर आमचे कडेन BSc केमिस्ट्री जाल्ले भुरगे. शी इज वर्किंग इज एन हाऊसकीपिंग सुपरवायझर. हांव सरप्रायज. शी इज डुईंग द एक्सटर्नल MSc. शी इज वर्किंग एज अ सुपरवायझर इन हाऊसकीपिंग. देर इज अ वायड स्कोप. फक्त घडये कदाचित आज बरी नोकरी मेळूंक ना म्हणून कदाचित ही नोकरी तुम्ही करता आसतले ज्यांच्याकडे क्वालिफिकेशन आसात.
पण ज्यांच्याकडे क्वालिफिकेशन कमी आसा ताका क्वालिफिकेशन कंप्लीट करपाक म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आसा बाब नेटो आनी ही कॅन गिव द फ्रीडम तुमकां तुमचें क्वालिफिकेशन एक्सटर्नल 10वेक बसपा खातीर एक्सटर्नल 12वेक बसपा खातीर हाज्या व्यतिरिक्त तुमच्या कडेन आनीकूय स्किल्स आसतल्यो. आमचें म्हणणें आसा की हाज्या फुडें गव्हर्मेंटाक जेन्ना जेन्ना जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर लीव वेकन्सीजचेर आनी वेगवेगळ्या खातीर वेगवेगळ्या फावटी वेगवेगळे स्टाफ्स लागता. केन्ना कोणाक स्टेनो लागता आसत, केन्ना कोणाक बाकीचें कितें लागता. इवन दो आमी विचार करता गव्हर्मेंट की वेगवेगळे स्टाफ वेगवेगळे फावटी जे लागता ते ह्या कॉर्पोरेशनांतल्यान एकोमोडेट करप म्हणजे आमकां परत परत इंटरव्यू करप आनी परत परत एडवर्टायजमेंट दिवप हो हें उरचो ना. आनी ताका लागून म्हणजे अशा पद्दतीचे मागीर जावं ते LDC आसत, कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसत, इवन दो म्हाजें तर म्हणणें आसा नावती आनी हांकां आमचो परमनंट स्टाफ जरी आसा आनी लीव वेकन्सी LDCची जरी येयली आसत दे कॅन गिव द ऑपॉर्च्युनिटी. ज्याची स्कील बरी आसा ताका सेक्युरिटी म्हणून काडून ताका 6 म्हयने लीव वेकन्सी आसना काय 6 म्हयने थंयसरूय घालूं येता. यू कॅन वर्क एज द LDC इन द डिपार्टमेंट दॅट एक्सपिरियन्स वील काउंट आनी इन फ्युचर बऱ्या हेजेर जेन्ना काम मेळटा तेन्ना तुमकां तो एक्सपिरियन्स हो काउंट केलो वयतलो. तुम्ही जे काम करता त्या कामाचें कन्सिडरेशन सरकार घेता, कॉर्पोरेशन तुमचें घेता. निश्चितच ह्या कॉर्पोरेशनान आतांच्या घडीक एप्रॉक्सिमेटली आमी म्हाका दिसता 2800 पर्यंत आमचे कडेन एम्प्लॉईज आसा. बट 2022 पर्यंत तेजो स्कोप हो वायडर जावन म्हाका दिसता आनीक 2 ते 2,500 भुरगे आमकां सद्याच गरज आसा. म्हणजे कोविडाच्या कारणान आमी 2 फावटी इंटरव्यू घेतले पण भयात काही जाण ते इंटरव्यूक आयले जॉईन जावंक ना. पण आमी जरी ते इंटरव्यू कॉन्ट्रॅक्ट असले जाल्यार आमी आमचें कन्सिडरेशन असलें की तांकां फुडेंय परमनंट ते ह्या ह्युमन रिसोर्सान घेवपाचे. पण आमी आत्तां परमनंट घेवपाक शकनासले. पण आतां आमी परत जो इंटरव्यू काडटले ह्या माध्यमांतल्यान आनीक 2,000 भुरगे सुमार आमकां आत्तांच रिक्वायरमेंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या खात्यांनी आसा. आनी नावतीन सांगलें ती आनी एक गजाल भितर म्हत्वाची आसा. गव्हर्मेंटाची कितलीशींच कॉर्पोरेशनां आसा म्हणजे ती कॉर्पोरेशनां लॉसान चलतात. बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे शॉर्ट स्पॅन सुरू करूनय ते आज फायद्यान आसा. म्हणजे व्यवस्थित रित्या आमी पळयता की इट इज वन ऑफ द अ प्राऊड फिलींग. म्हणजे तुमी स्वता स्वयंपूर्ण आसात. तुमी तुमच्या हाजेर म्हणजे सॅलरी दिवपाक तुमकां वेगळे सरकारा कडेन म्हाका दिसता रीण मागचें पडना किंवा खंयचे तुमकां सगळी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स जर व्यवस्थीत पेमेंट केलो जाल्यार सरप्लस फंड्स तुमच्या तिजोरीन आसूं शकता. आनी त्याच धर्तीचेर गोंयांतले जे तरणाटे अनस्किल्ड आसात तांकां स्किल्ड करपा खातीर म्हाका दिसता तुमी काम सुरू करपाक जाय. नोकरी मेळटली तेन्ना मेळटली बट ताका स्किल्ड मॅनपावर तयार करप इन एवरीथींग, नॉट ओन्ली इन द हाऊस किपींग एंड सेक्युरिटी बट अदर स्किल्ड मॅनपावर. फाल्यां सकाळी इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतलो, आमकां जी जी गरज लागता तो स्किल्ड मॅनपावर तयार करप. नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट सेक्टर बट वी कॅन प्रोवायड देम इन टू द प्रायवेट सेक्टर्स ऑल्सो. फॉर द टेम्पररी पिरियड द प्रायवेट सेक्टरानय अशा पद्दतीच्यो स्किल्ड मॅनपावर. फाल्यां सकाळी आमकां इन टुरिजम लायन आसतली, हॉस्पिटॅलिटी आसतली, हातूंय जरी लागले जाल्यारूय तो स्किल्ड मॅनपावर आमच्या कडेन रेडी आसपाक जाय. त्या खातीर गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स टू ट्रेन अँड स्किल in various sectors at various places in consultation with the various organization. Even though माझे तर म्हणणें आसा इन हेल्थ सेक्टराच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान तुमी वचत जाल्यार आमी जेका म्हणटा की हेल्थ अटेंडंटची गरज आसा. आज खूब जाणांक हेल्थ अटेंडंट मेल फिमेल गरज आसा विच इज अ 3 months ट्रेनिंग. तुमी तुमच्या कॉर्पोरेशना अंडर वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनाच्या बरोबर अशी जर ट्रेनिंग ऑर्गनायज केली जाल्यार गोंयांत जी स्किल्ड मॅनपावर आसा यू विल बी द one of the first corporation is the human resource corporation to skilled human resource तयार करप गोंयांत. ताका जॉब मेळप हो तेज्या नशिबाचो भाग आसता. सगळ्याच जाणांक सगळ्या कॉर्पोरेशन एकोमोडेट करतले, सगळ्याच जाणांक आमी सरकारी नोकरी दितले ना. एखाद्याक स्किल्ड मॅनपावर आसत जाल्यार तो बरी नोकरी आपुणूच सोदपाक शकता. हांव मुद्दामून तुमकां एक गजाल म्हजें भाशण सोंपयता आसतना सांगता. आमी जशें म्हटलां की हांव सेक्युरिटी हांव आनी कांयच करूंक शकना असो विशय केन्नाच ना. तुमी स्वता जरी सेक्युरिटी आसत तुमी तुमकां अपग्रेड करून म्हणजे एट अ हायर पोस्ट पर्यंत वचपाची ताकद नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट बट इन द प्रायवेट सेक्टर ताकद आसा. फक्त ताज्या खातीर जे जिद्द आनी चिकाटी ही आपल्या मदीं जाय. आपूण जरी आज हाऊस किपिंगान काम करता आसत जाल्यार म्हाजी स्किल्ड कितें ही वळखत ती स्कील अपग्रेड करपाचो प्रयत्न करत. तुमचें एड्युकेशन जशें अपग्रेड करपाचें म्हटलां हांवें. इवन दो यू अपग्रेड युअर स्कील ती स्कील वळखून तुमकां फाल्यां सकाळी कॉर्पोरेशन कॅन ऑल्सो गिव द बेटर ऑपॉर्च्युनिटी इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो.
किंवा इन प्रायव्हेट सेक्टर्स ऑल्सो जेन्ना जेन्ना आमकां गरज लागतले, कारण यू आर द परमनंट स्टाफ ऑफ दीस कॉर्पोरेशन्स. आमी ह्या कॉर्पोरेशन आनीकूय ग्रूम करपाचो, आनीकूय डेव्हलप करपाचो वेगवेगळ्या सेक्टरात विचार करता आणि निश्चितच फुडल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या कॉर्पोरेशनात म्हणजे आमी आनीकूय बी नवीन मॅन पॉवर जी आसा पळय ही भरती करतले आणि ताजो फायदो सरकाराक जसो मेळटा तसो प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यानूय स्किल्ड मॅन पॉवर मेळपाक आणि गोंयच्या तरणाट्यांक आमी जशें म्हणटा की आज खूब बरें दिसता. म्हणजे घडये कदाचित हें कॉर्पोरेशन जर जावं नासलें जाल्यार आज सेक्युरिटी आनी हावजकिपींग जे आमचे गोंयकार भाव भयणी, म्हज्यो गोंयकार भाव भयणी ज्यो काम करतात त्यो कदाचित करचे नाशिल्ले आणि ते करपा खातीर कदाचित आमच्या सायडीच्या राज्यांतल्यान किंवा दुसऱ्या राज्यांतल्यान लोक हांगा येवन सेक्युरिटी हाज्या पयलीं तेच आशिल्ले. म्हाका सांगात तुमी, हे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू जावच्या पयलीं गोंयच्या खंयच्या आमच्या तरणाट्यांक जर विचारलेलें की तूं सेक्युरिटी जाता, तो ना म्हणून सांगतालो. हांवें जॉब करप काय म्हणटालो तो, हांवें हें काम करप, हावजकिपींग तूं करतलो काय म्हटल्यार ना म्हणून सांगतालो. बट ताका एक रिस्पेक्ट आनी ट्रेनिंग जर कोणी दिली आसत बिकॉज ऑफ दीस कॉर्पोरेशन, आनी ताकाच लागून सांगता म्हणजे अजूनही बी भुरगे आसतले काय इन्सिस्ट करात. तुमच्या मदीं काही प्रमाणात हांव पळयता की इरेग्युलरिटीज काही थोडे जाण आसात जे परत इरेग्युलरिटीज आसा हांकांय बी म्हणजे आमी आमच्या जॉबा प्रती कितले सिन्सियर आसा, म्हाका दिल्लें काम हांव कितल्या बऱ्या रितीन करता हें खूब म्हत्वाचें आसपाक जाय. आनी ते सिन्सियर रित्या जरी करता आसत जाल्यार निश्चितच म्हणजे एखाद्या कॉर्पोरेशनाची हायट वयर पर्यंत पावपाक ताजे एम्प्लॉईज हे जबाबदार आसता. नॉट ओन्ली द मॅनेजमेंट बट द एम्प्लॉईज. म्हणजे फाल्यां सकाळीं कोणीच म्हणपाक जायना की बाबा ह्युमन रिसोर्सो सेक्युरिटी तेणी सारकें काम करूंक ना, ह्युमन रिसोर्स हावजकिपींग तेणी आपलें सारकें काम करूंक ना. कारण तें काम पळोवपाक बींग चेअरमॅन म्हणून हांवूय पावचो ना आनी एमडी म्हणून नेटोय पावचो ना. तुमचें काम ही तुमची वळख आसतली आनी म्हाका दिसता इतकें जर तुमी करीत जाल्यार निश्चितच म्हणजे आज खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तुमच्या मदलो उत्साह पळोवन खरोखरूच खूब बरें स्वागत गीत म्हणजे आमचे स्वता ओन जे ह्युमन रिसोर्सांतल्याच एम्प्लॉई तेंच्यांनी जे आमच्या सगळ्या भयणींनी स्वागत गीत साजरे केलें. खरोखरूच तांचेंय अभिनंदन करता. म्हणजे आमच्या मदीं कला आसा, आमच्या मदीं स्किल आसा, ह्यो सगळ्यो आमी जर आत्मसात करीत एक तुमकां आज तुमचो वर्धापन दिन एक आपल्या मदीं उत्साह आसता आनी तोच कॉर्पोरेशनाच्या प्रती हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की ह्या कॉर्पोरेशना कडेन म्हजो खूब लागचो संबंद आसा आनी हें कॉर्पोरेशन म्हाका म्हजें कॉर्पोरेशन दिसता. कारण हेज्या सुरवाती पासून हांव ह्या कॉर्पोरेशनाच्या बरोबर आसा. एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सोबत आनी सुरवातीच्या काळात सुद्दां आय एम वन ऑफ द फावंडर डायरेक्टर फॉर दीस कॉर्पोरेशन. ताका लागून हें कॉर्पोरेशन आनीकूय वयर वयर हायटीर व्हरपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य हें सदोदीत लागतलें आनी निश्चितच तुमी तें सहकार्य करतले हाजी अपेक्षा करता. आनी परत एकदां माननीय मोदीजींचें स्वप्न जेका आमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमचें सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन. आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आपूण कितें कॉन्ट्रिब्युशन दितलो काय ना, आमच्यो आयडियाज खूब म्हत्वाच्यो आसा. कारण तुमच्या मदल्या आसलेल्या कितल्याशाच भुरग्यां कडेन वेगवेगळ्यो आयडिया आसतल्यो. आपलो गांव स्वयंपूर्ण कसो जावपाक शकता, आमी ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणी अजून अपग्रेड केलें जाल्यार कितें जावपाक शकता, मागीर तें जावं कचऱ्याच्या बाबतीत सेक्युरिटीच्या बाबतीत कशा पद्दतीन आमी अपग्रेडेशन करतले. गिव युअर आयडियाज टू युअर जॉयंट एमडी. तुम्ही तुमच्यो आयडियाज ज्यो आसा शेअर करात. तुमच्या गावाच्या बाबतीत आसतल्यो, तुमच्या कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत आसतल्यो, तुम्ही पंचायतीच्या बाबतीत तुम्ही काम करता त्या कॉर्पोरेशनाच्या बाबतींतल्यो आसतल्यो. बट तुमी जर ह्यो आयडिया तुमच्यो कारण नवीन यंग तरणाट्या भुरग्यां कडल्यान वेगवेगळ्यो आयडियाज सदोदीत येवपाक शकता. आमकां गोंय फुडल्या वर्सभरा भितर 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन गेल्लें पळोवपाक जाय आनी ताका सहकार्य तुमच्या सगळ्यांचें लाभतलें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता.